Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर सर तसेच एका कमीत ती 4 का 5 वर्ष झाली आज उदीक नसलेले पण आज खंय तरी सराच्या आशीर्वादान आज हे सुद्धा काम जाता। आज डेव्हलपमेंट जर म्हटलं जाल्यार सराचे बोट दाखोवपी खरंच कोणच ना। कित्याक तर आज जायतो डेव्हलपमेंट सरान केल्लो हा हे सगळ्यांक खबर हा। आज सराक आमची गरज हा। येता त्या इलेक्शनाक सराक भरपूर मतांनी निवडून हाडपाची आम्ही ठामपणे त्यांच्या वांगडा हा। कित्याक तर आज डेव्हलपमेंट हे सगळं जाल्लेलो हा। आज खरी सर जे सदांच तुमकां सांगतात ते नोकरेची आज जर नोकरी म्हणून गेल्यार सरान जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडलेले आहात त्या प्रोजेक्टांक आज सराक गरज हा। आमचो सपोर्ट मेळोन ते नोकरी आमच्या भुरग्यां मेरेन पावोवपाचे। आज हांव सरा कडेन मागता जो आज हे प्रोजेक्ट हाडल्यात तेतूर चडांत चड आमच्या पेडण्या तालुक्यान इतल्या भुरग्यांक नोकरी मेळपाक जाय। आज सर तर आमच्या वांगडा आहात तशेंच परत एकदा तुमकां रिक्वेस्ट करता की ह्या येता त्या इलेक्शनाक सराक भरघोस मतांनी निवडून हाडया आनी अशीच डेव्हलपमेंटाची गंगा व्हावया। थँक्यू। आजच्या ह्या पायपलायनचा शुभारंभ करपाक हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आहा आमचे आमदार आणि गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री बाबू आजगावकर सर तसेच या भागाचे आमचे पंच अर्जुन कानोलकर तसेच PWD डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स आणि उपस्थित सगळ्या ग्रामस्थांचे या आजच्या कार्यक्रमाक हांगासर स्वागत करता। आज सांगपाचें म्हटल्यार ही जी नवी कॉलनी जाल्या उपरांत हांगासर एक उदकाचे खूब मोठे प्रॉब्लम आसले पण आमच्या सरांनी आमच्या सबंद पेडण्या तालुक्यान ज्या तरेन पाणयाचे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व केले तशेंच ह्या भागाचे काय प्रॉब्लम आसला ते तेंच्यांनी आतां हे नवीन पायपलायन घालून ते सॉल्व करतले। त्या फुडें आमकां पाणयाचो खंयच तो त्रास जावचो ना। त्या बद्दल आमी सरांचे पयलीं तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। आमकां पाणयाचो मेजर जो इश्यू आसलो तो आमकां सरांनी आमच्या सॉल्व केल्लो आसा। आनी आतां जर पयले गेली 20 वर्सां जर आमी पळयले जाल्यार आमचे सर एक ह्या 20 वर्साच्या कालखंडात तेणी ज्या सबंद पेडण्या भागाचो जो विकास केला तो पळयत जाल्यार आमकां खंयच अशें तांकां बोट दाखोवपाक एक बाबा तांकां कितें म्हणपाक अशें आमकां खंयच जागा उरूंक ना। आयज आमच्या प्रत्येक वाड्या वाड्यांचे रस्ते जे आसा हे पक्के रस्ते आमच्या सरांनी ह्या 20 वर्सांकच बांदलेले आसा। हेच्या पयलीं आमच्या अशी परिस्थिती आसली की आमी ह्या रस्त्यान येताले तेन्ना हांगा रस्ते बी नाशिल्ले। आतां तुमी कोण कोण लोक येता भायले येता सुवातीक येता हांगासर पण तेंचो जो प्रॉब्लम जो आसता हे तांकां जे सुवात विकपी लोक आसता ते दाखोवन दिना की तुमचे कितें प्रॉब्लम जातले उदकाक लागून हे पण मागीर ते सगळे प्रेशर येता आमच्या सरांचेर। जर आतां नवीन वस्ती जाली काय ताका थंय बाबा उदकाचो प्रॉब्लम आसा लायटीचो प्रॉब्लम आसा हे सगळ्यांचे सोल्युशन करता म्हणजे सरांक आमच्या नाका जाता। पण ते थोड्या लोकांनी मातशें ते पयलीं जाणा जाणूय घेवपाक जाय। मागीर लोक सरांक ब्लेम करता की सरान आमकां रस्ते पावोंक ना लायट पावोंक ना अशें जावचें न्ही। ह्यान फुडें चडांत चड आमचे सर चडांत चड हेजी काळजी घेतात। आतां जो तुमी नवीन लोक हांगा येयल्यात तुमकां सरांक बद्दल कांय म्हायती नासतली पण आमकां जर आमची धारगळची परिस्थिती जर पयली आमी 20 वर्सां पयलीं धारगळेन आमचें कितेंच नाशिल्लें जे आज आमकां हे पळयता आमी सगळी कडेन जर आमी विकास जर पळयत जाल्यार आमच्या सरांनी विकास केल्लो आसा। 20 वर्सां जर पयलीं आमी जर पळयलें आमच्या खंय एका वस्तीर गेले जाल्यार थंय बसतलो जाल्यार आमकां एक समाज मंदिर जावं देवूळ अशें जावं एक शेड अशें आमकां कांय हेच नाशिल्लें। हे आमकां ह्या 20 वर्सांक आमकां सगळी कडेन एक आमकां एक खंय तरी विकास जाल्लो दिसता। हांव सगळ्यां कडेन हेका लागून मागता आमकां जर फुडें खंय तरी एक बऱ्या नेतृत्वाची गरज आसा जाल्यार आमकां ते आमचे सर आमचे खंबीर आसात। रस्ते पावना लायट पावना ह्यो गोष्टी सगळे आमी आतां पावयलेले डेव्हलपमेंट विकास आमी अख्ख्या मतदारसंघान केल्लो। आतां विकास उरला तो आमचो फॅमिलीचो मिन्स एम्प्लॉयमेंट नोकरीचो हो मेजर प्रश्न। नोकरी आमी हांगा भरपूर दिल्ले आहात पण सगळ्या आवय बापायक दिसता की आतां भुरगो शिकला एक टायम आसलेलो एज्युकेशन घेतलो जाल्यार आमकां फॅसिलिटीज नसलेल्यो म्हणजे रस्ते नासलेले बसीज पावूं नासलेल्यो गाडयोच पावूं नासलेल्यो आमी एज्युकेशन फुडें येयले। आज पयले आमच्या मतदारसंघान एज्युकेशन भितर नंबर 1 आसात आमचे भुरगे। आज भुरगे खुबशे ग्रॅज्युएट जाले पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले हायली एज्युकेटेड जाल्ले असो आमकां रिपोर्ट मेळटा सगळे भितर। एक समज कॉल खंय आशी जाल्यार आमचेच भुरगे आसतात 150 सुमार तेजे भितर
अशें इतले रितीन आमचो हो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आनी हो मतदारसंघान हेजे खातीर काळजी घेवन गेली 15 वर्सां आमी काम करतात की आमचो भुरगो खंय तरी कामाक लागचो म्हणून आज हे प्रोजेक्ट हाडले आमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाडला आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें दुसरें तुजें स्टेडियम हाडलो इंडोर स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो आनी हो मतदारसंघ आमी नंबर 1 करपा खातीर फुडें सरले एअरपोर्ट येवप म्हणल्यार असोच हाडून ना एअरपोर्ट आमी खेचून हाडलेलो आंदोलन केलें रस्ता रोको केलें आनी जे लोकांक एकवट केलो आनी हो आमी एअरपोर्ट हाडलेलो हेजे खातीर खुबशे लोकांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या त्याग केला एकच स्वप्न फुडें दवरून की आपल्या भुरग्यांक काम मेळटलें म्हणून आपल्या भुरग्यांक खंय तरी नोकरी मेळटली म्हणून आनी आज ती पूर्ण करपाक आयले आज तो एअरपोर्ट तयार जायत आहा आनी 1-2 वर्सां भितर 1 वर्सा भितर तरी कंप्लीट जातलें अशे रितीन स्पिडीन काम चालू आयुष आमचे क्रिकेट स्टेडियमाचे या 8-10 दिसां भितर फावंडेशन स्टोन घालपाचो ताका डेट बरोबर मेळना म्हणून उरलेले आहा तशें आयुष हॉस्पिटल तर चालू आसा कमीच कमी 2.5 ते 5,000 भुरगे कामाक लागू शकतले हें आमी करून दवरलेलें आहा म्हणून आतां फुडलें इलेक्शन येतलें तें इलेक्शन डेव्हलपमेंट आसा डेव्हलपमेंट वयतलोच फुडें डेव्हलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट दोनूय गोश्टी फुडें व्हरपाचें हें इलेक्शन आसतलें आमचे मतदारसंघ गोंयांत आसतलें तें गोश्ट दुसरी पूण हांगा आसतलें तें एम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंट हे दोनूय गोश्टी आमी घेवन फुडें वयतले कारण आमच्या सायडीचेर आज वॉटर कनेक्शन लायन पायपलायन वयता एक संवय जाल्या मनशांक इलिगली सगळें करपाचें आनी तेजेर मागीर सगळ्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंटा कडेन मागपाच्यो ह्यो बरोबर न्ही खंयचोय प्लॉट घेतना आतां तुमी हांगासर प्लॉट घेतल्यात लोकांक कितें दिसता पयशे घेवपाचो जागो घेवपाचो घर बांदपाचें तशें नासता कारण जागो पयलो सारको कायद्यान हाला पळोवपाक जाय त्या जाग्यार उदक मेळटलें काय त्या जाग्यार लायट पावतली काय त्या जाग्यार सगळ्यो फॅसिलिटी येतल्यो काय आनी त्या जाग्याचो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हेणें प्लॅन एप्रूवल केल्लो आसा काय हें पळोवन जागे घेवपाचे आसता तुमकां जागे मेळ्ळे तुमी जागे घेतले आनी आतां म्हाका म्हणटात तुमी लायट दिया उदक दिया रस्ते करात हें करात तशें जायना तेजेर मागीर एक ऑब्जेक्शनां भायर सरतात हें सगळें आसल्या शिवाय तुमच्यान घेवपाकय जायना जागो तो बेकायदेशीर जागो पण आतां तुमी घेतले गेली 5 वर्सां तुमी आतां त्या फॅसिलिटी खातीर हें करतात धांवतात हांगा थंय आनी समज ना जाल्यार मागीर दोश कोणाक दितात म्हाका दितात ताका दिनात कोणा कडेन घेतले ताका तो घेवन पयशे घेवन मेकळो तो गेलो तुमकां खंय रस्ते वाऱ्यार सोडले तें रस्ते जमनी घेतले ना तशें जावूं शकना म्हणून हेज्या खातीर कॅर घेवपाक जाय पयलीं की बाबा तुजो प्लान आहा जाल्यार तो एप्रूवल केला तुवें टावन कंट्री प्लॅनिंगा भितरलें जाल्यार दाखया म्हणून तें पळयनासतना आपल्याक कितें सद्या खंय तरी जागो घेवचो हें सगळ्यांच्या मनान आसता आमचे गोंयकार कितें म्हणटा जागो खंय पयलीं मेळ्ळ्या पुरो कारण आपलो आसून दी आमी रावतात भाड्यांनी फ्लॅटांनी तेजेर आनी खंय तरी आपलें ओन आसचें ओन काडचें हें सगळ्यांची आशा आसता आनी तेजे वयल्यान ते घेतात पण ह्या आतां जागो घेतला आमी अशे जागे हेजे भितरल्यान खूब कडेन आमी अश्यो फॅसिलिटी पावयल्या हांगाय आतां हे पावोवपाचें म्हजो हें आतां तुमकां हें जाला रस्तो फाल्यां जाय फाल्यां आनी कितें जाय ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी जाय आनी त्यो पण हेज्या फुडें मातसो हें करात की विदावट टावन कंट्री प्लॅनिंगा शिवाय एप्रूवल नासतना जागे घेवचे न्ही कळ्ळो ह्या रितीन थोडो प्रयत्न आसचो तो बिल्डर कोण घेता आनी कोण विकता तो पयशे फोन करून गेलो घातले तुमच्या अड्ड्यार सगळें ह्या मतदारसंघान जेन्ना हांव 99 आयलो मेहनत आसा आमची आनी तेज्या खातीर आमची तयारी आहा अख्खे 40 मतदारसंघ नोकरी कोण दितलो आमचो मतदारसंघ त्या रितीन आमचे प्रोजेक्ट आहा तेका तुमी साथ दिवची अशें मागता आज खुबशे आतां अळमी येवपाक लागले खुबशे कॅन्डिडेटी तयार जाल्यात त्या लोकांनी ह्या मतदारसंघाचें कांय करूं ना ह्या तेंच्या गांवांनी तें कांय करूं ना आनी ते लोक हांगा इलेक्शनां उबे रावपाक आयले सिर्फ त्या प्रोजेक्टाची आशा पळोवन ह्या फाल्यां प्रोजेक्ट येतले तेजे भितरल्यान कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याक मेळटली सेक्युरिटी आपल्याक मेळटल्यो टॅक्सी आपल्याक मेळटल्यो हें मुखार पळोवन हे हांगासर आयिल्ले आहा हेज्या खातीर आमी जी मेहनत 15 वर्सां केल्यात तेजें झाड आमी रोवलां तेजी फळां येवपाची आहा ती फळां आज आमकां मेळपाक जाय हेंकां न्ही म्हणून हुशार रावपाची गरज आहा आनी हे इलेक्शनाक
जी मेहनत घेतल्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक शिकयल्या वयर काडल्या आनी तांकां फुडें खंय तरी नोकरी मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनान तो तेंचो घास काडपाक आयले. तेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी हुशार रावपाक पडटलें. आनी ह्या मतदारसंघात परत नंबर 1, कारण ह्या मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंटच न्ही, ह्या मतदारसंघात फुडें बरो बिझनसूय मेळटलो. हर एक गोष्टी भितरल्यान हांगा आदार मेळटलो, कारण हो मतदारसंघच तसो जातलो एक तरेचो. कारण अख्ख्या 40 मतदारसंघात कॉम्पिटिशन म्हणटा हो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघात आयल्या शिवाय गोंयान खंय वचूं शकना ह्या तरेचो मतदारसंघ. जो रिचेस्ट ट्युरिस्ट सुद्दां येतलो तो म्हाज्या मतदारसंघात देंवन फुडें वयर वचूं शकता. कारण तसो एअरपोर्टा वयल्यान, तसोच IPL आतां क्रिकेट बी जातली, ती सगळी लोक हांगा येतलो पळोवपाक. तेजे वयल्यान लोकांक बिझनसूय मेळटलो आनी डेव्हलपमेंटूय जातलो आनी विकासय जातलो. म्हणून मागता तुमचे सगळ्यां कडेन फुडल्या इलेक्शनाक तुमी सगळे म्हाजे बरोबर रावतले आनी भोवमतांनी म्हाका ह्या मतदारसंघात तुमी परत निवडून दितले हे प्रोजेक्ट तयार करपाक आनी एम्प्लॉयमेंट फुडोवपाक. आनी बाबू आजगांवकर मागता की बाबू आजगांवकर आमदार आसी, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसी, पण म्हाज्या मतदारसंघाचो हांव एक नोकर आसतलो, सेवक आसतलो तुमचें काम करपाक.